भाव भयणीनो, ही प्रिती मोगाची आज्ञा पाडून आतां याज्ञीक ह्या विचून काडलेल्या भावा भयण्यांचो आपोस्ल कशें तांचे पांय धुता आसतना ती आख्खे पवित्र सभेची आमची प्रतिनिधी जाल्यार हे रितीन आमी वांटो घेता आसतना कितें भाशेन आमचें जण एकल्याचें मन आनी काळीज आमी देवाक उबारुया. आमी एकामेकाचे पांय धुवंक म्हणजे आमी एकामेकाची सेवा करूंक आनी एकामेकाक बोगसूंक आमी तयार जावंक ही रीत आमकां फायद्याची जावन दी.
आमेन.